एक कपल येयल्ली ती आमच्या शेकाचें काम चलतालें सकयल हांगासर शेक आमचें सो सकयल आमचें काम चालूच आसलेलें कित्याक आमकां दसऱ्याक मातशी एक पुजा बी करून एक स्टार्ट करपाक जाय आसलो म्हणून आमी काम करतले म्हाजो एक स्टाफ आसलो आनी बाकी सगळे ते कामगारूच काम करतले थंयसर सकयल सो ती चेडवां ऑलरेडी पयलीं येयल्ली एक 11 o'clock कितें त्या रातीक येयल्ली ती आनी ते सायडीक बसून पियाताली दुसऱ्या शेकार हय दुसऱ्या शेकारूय बसून ती भायर बिचार बसून आपले ड्रिंक्स कितें बियर्स कितें तरी घेवन येयल्ली ती सो ते घेवन ती पियाताली थंयसर सो तेंच्या मदींच कितें तरी कपला मदीं झगडी जावपाक लागली मागीर ते चेडूं येवन हांकां आमचे थंयसर येयले शेका कडेन शेक अशें हालोवपाक विलोवपाक लागले आनी मागीर म्हणपाक लागले आपल्याक ड्रिंक्स दे दो सिगरेट दे दो कितें म्हणून मागपाक लागले सो तांकां म्हटलें आमचें कांय स्टार्ट जावंक ना हांगासर सो आमी तुका कांय दिवंक शकना सो तुमी चला म्हणून ते बुरश्यो गाळ्यो घालपाक लागले स्टाफाक तेन्ना हांव थंयसर आसलें सकयल बट मागीर हांवें म्हटलें हांव रेस्ट करपाक वयता सो हांव रेस्ट करूंक हांवें तेंच्या भानगडीन पडूंकूच ना म्हणल्यार तांकां सोडून दी तांकां वचूनी म्हणून सो हांव मागीर रेस्ट करपाक वयर येयलें आनी तेच्या मागीर म्हाका खूब वेळान रातचो मागीर म्हाका कॉल येयलो तशी ती खूब वेळ आसलेली सकयल ती ड्रिंक करून ते बॉल मारताली गाळ्यो मारताली एकामेकाक झगडी करताली तेंच्या भितर झगडी तेंच्या मदींच झगडी चलताली ती सो मागीर म्हाका रातचो रेस्ट करून गेलें कित्याक ऑलरेडी फूल डे टायर्ड जाल्लें सो हांव गेलें घरा परत मागीर म्हाका कॉल येयलो म्हाजे एकटो स्टाफ एकटो आसलो पळय ताणें म्हाका कॉल केलो मॅडम कुछ हो गया ये लोग लफड़ा कर रहे म्हणून हांव सकयल परत येयलें पयलें जाल्यार मागीर ती अशी वियर्ड बिहेव करपाक लागली आड्डोवपाक लागली गाळ्यो घालपाक लागली म्हणून हांवें तांकां मागीर विचारलें कितें जालें बाबा कितें तो ती म्हणपाक ती अशी कांय सांगच ना सो मागीर हांवें ते म्हणजे पयलें अशें कितें म्हणजे ब्लड बीन येतालें ते चेड्यांचे ब्लड येताले सो तांकां विचारलें मागीर ते चेडूं सामकें तशें फूल कितून ते ड्रग्सान असले काय कितें असलें म्हाका खबर हांवें ताकाच विचारलें तुमकां हॉस्पिटलान व्हरता कितें जालें तें सांगपाक रेडीच ना फक्त गाळयोंचोच फार करताले ते आनी काय मागीर हांगासर बसले ते तोय व्हिडिओ हांवें ऑलरेडी शेअर केलो ऑलरेडी तो व्हिडिओ व्हायरल जाला सो तितून तुमकां कळटलें कोण कितें करता पण तेंच्यांनी सांगूं ना की कोणी आपल्याक मारलो काय कितें काय तेंच्या मदींच झगडी बी अशी कितें तरी तेंच्या मदींच झगडी जाला बट आतां म्हाका खबर ना आतां मे बी बिचार आतां कितलेशेच लोक येता सो हांव काय सांगूं शकना आतां कितें एक्झॅक्टली जालां बट आमचे तरी कोण नासले इतले रातचे कोण नासले पण तुमचे एलिगेशन आसले तुमच्या स्टाफांनी मारला म्हणून ताका एलिगेशन आमच्या स्टाफान मारला म्हणून येयला पण तो बिचार आतां कितलेच रातचे अशे ट्युरिस्ट येतात तेंच्या मदीं कितें जालां आनी सेन्सान ना म्हणून ती अशी करता कांयच सांगूं शकना मागीर हांवें तांकां सांगलें मेडिकल करा आमच्या आतां हें हेल्थ हॉस्पिटल हांगासरूच आसा लागींच आसा 500 meters बट ती वचपाक रेडीच नासली मे बी तेंच्यांनी कितें ड्रग्स घेतला म्हणून तांकां दाखोवपाक नाका आसलेलें तें म्हणून ती वचपाक रेडीच नासली म्हणून तेंच्यांनी इतले पयस ती मणिपाल हॉस्पिटलान गेला मणिपाल हॉस्पिटलान वचून तेंच्यांनी हें केलां की त्या दिसा तेंच्यांनी कंप्लेनूय फायल करून 2 दिसान मागीर आफ्टर 48 hours तेंच्यांनी कंप्लेन रेजिस्टर केला जर खरें तशें कितें इन्सिडंट जाल्यार तेच राती तेंच्यांनी करपाक जाय आसलो इतलो वेळ हायड करून मागीर तुमी सिच्युएशन आपले ओन कट केला तेंच्यांनी आनीक आपल्याक मार करून घेतला जाल्यार हांव कितें सांगूं शकता ते जर ते दिसा गेल्ले जाल्यार गव्हर्मेंट हॉस्पिटल चॅक करपाचें आसलें तांकां सांगलें सुद्दां कशें खंय जालां कितें सगळें बरोवन काडचें पडटा प्रायवेट हॉस्पिटलान वचून तुमी मागीर आमचेर कंप्लेन करूं शकना न्हू तेच म्हणटा हांव सो तुवें तांकां सांगलेलें हांगासल्या लागींच्या हांवें तांकां सांगलेलें तुमी आमचे हेल्थ सेंटरान तुमकां व्हरता म्हणून इवन पुलिसांनी तांकां जेन्ना पुलीस येयले तेन्ना तांकां सांगलें की पयलीं आमी हें तुमचें मेडिकल करुया म्हणून बट ते अग्री नासलेच मेडिकल करपाक सो आफ्टर 48 hours मागीर येवन आफ्टर 48 hours तेंच्यांनी आतां ही कंप्लेन घातला आनी ते आनी दाखयता आतां म्हणजे कितें कितें जालां एक्स्ट्रा कितें कितें जालां तें बट इतले तांकां मार लागूंकूच नासलेलो की तेंच्या मदीं तेंच्यांनी कितें प्लॅनिंग केलां कित्याक केलां वा तांकां आनी कोणी मारला तेंय आमकां खबर ना पण पुलिसान पॉयंट आवट करता आमचे शेकवाल्यांचेर कित्याक आमी तेंचेर अटॅक केलो बट आमकां गरजूच ना तेंचेर अटॅक करपाचो आमकां वयल्यान आमचें शेक स्टार्ट करूंक जाय अजून शेकूय स्टार्ट जावंक ना आतां ते डॉक्टर आहा ते कोणी आतां आमचेर कंप्लेन घातला ते म्हणटा 15 लोक हांगासर तेचेर अटॅक केलो म्हणून बट जर तेचेर 15 लोकांनी अटॅक केल्लो आसलो जाल्यार ती त्याच दिसा त्याच मोमेंटार तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनान कॉल करपाक जाय आसलो म्हाजे कडेन खुबशे व्हिडियोज आसा तितून ती हांगासरूच रावन डिस्कस करता कितें करपाचें ह्या मॅटराचेर आमी कशें कितें करया फुडें जेतून आमचे म्हणजे
आमचेर येवपाक जायना हें सगळें म्हणून ती एक डिस्कसूय करता. Planning तोय करता. म्हाजे कडेन व्हिडिओ आसा. ती हांगासरल्यान तेंच्यांनी फर्स्ट मेडिकलाक वचपाक जाल्ली ती वचत नासली मेडिकलाक. सो हांगा ती रावन डिस्कस करतली. तेंच्यांनी इवन कोणाक तरी कॉल मारलो एक कोणची झिरोत कसली तरी गाडी घेवन येयलो आनी ते परत हांगा रावन डिस्कस करतले. तांकां इतलो माल लागलेलो जाल्यार त्याच मोमेंटार तेंच्यांनी वचपाक जाय आसलेलो. नियरबाय हेल्थ हॉस्पिटलान वचून तेंच्यांनी पयलीं मेडिकल करपाक जाय आसली आनी तेच्या मागीर पुलीस स्टेशनान केस फायल त्याच दिसा करपाक जाय आसली. बट त्या दिसा तेंच्यांनी करूंक ना कित्याक दे न्यू दे हॅड टेकन सम ड्रग्स ऑर समथींग. दॅट्स वाय आफ्टर 48 hours तेंच्यांनी ही कंप्लेन रजिस्टर केला. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.